मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची स्वयंपूर्ण इश्ट म्हूण नेमणूक केल्या. 50व्या वाडदिवसाच्या निमतान 24 एप्रिलाक मुख्यमंत्री दोतोर सावंत स्वयंपूर्ण इश्ट ह्या नात्यान साळगांव मतदारसंघातल्या नागरिकांच्यो समस्या आयकून घेतले. नियोजन, सांख्यिकी आनी मूल्यमापन खात्याचे सचिव डॉक्टर व्ही चंद्रावेलू हांणी हे विशींचो आदेश जारी केला. रायबंदराच्या सोडना फेरी धक्क्या कुशीक आशिल्ल्या बस स्टॉपाची सामकी अवतिकाय जाल्या. कांय वर्सां पयलीं बांदिल्ल्या ह्या बस स्टॉपांचे पत्रे हुबून गेल्या. इतलेंच न्हय तर आतां त्या स्टॉपा मुखार लोकांनी आपल्यो गाडयो लेगीत पार्क करून दवरिल्ल्यो दिश्टी पडटात. चुकीच्या जाग्यार उबारिल्ल्या बस स्टॉपाक लागून बशी दुसऱ्या जाग्यार लोकांक देंवयतात. देखून बस स्टॉप बेगोबेग दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या सहकारान नगरपालिका क्षेत्रातले वेगवेगळे प्रस्न सोडोवपाचें काम सुरू आसा. शारांतलीं दुकानां, रस्ते, गटार अशा वेगवेगळ्या वाठारांचो कोयर दर दिसा उखलतात. नव्या वाहनाक लागून ही कामां सोपी जातली अशें वाळपय पालिकेची नगराध्यक्ष शेहजीन शेखान सांगलें. शेनवारा ताणें कोयर उखलपी गाडयेची चावी ड्रायव्हराच्या सुवादीन केले उपरांत तो उलयतालो. वाळपय शारांत कोयर वेवस्थापन वेवस्थीत जावचें ह्या हेतान सरकारान वाळपय नगरपालिकेन नवीन कोयरा खातीर गाडी दिल्ली. फाटले कांय दीस आदीं ताचें उक्तावण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकीं जाल्लें. वेंचणूक लागीं पावली काय बाणावलेचो आदलो आमदार शशीर आलेमांव सदांच भाजपाकूच तेंको दीत आयला. लोकसभा वेंचणुकेंत कोण जिखून येतलो हें सांगपा खातीर तो स्वता ज्या पक्षांतल्यान वेंचणूक लढयता तो पक्ष तरी अस्तित्वान आसा काय असो प्रश्न उपराष्ट्रपती विजय सरदेसायान चर्चिलाचेर टिकेचे फार पेटयले. एका वेळार विन्स्टन चर्चिलान लेगीत म्हणिल्लें तें केन्ना शक्य जालें ना तेन्ना हो 70 वर्सां पिरायेचो चर्चिल लोकसभा वेंचणुकेंत कोण जिखतलो हाचो अदमास लावपी कोण अशें विजय विचारता. सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो सावड्डेच्या ग्रामीण वाठारांतल्या गरजेवंत लोकां मेरेन पावोवपाचो यत्न सदांच करतलो अशें उतर सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकारान दिलें. आयतारा अटल आवास येवजणे खाला कुळे शिगा वाठारांतल्या लावार्थ्यांक मंजुरी पत्राचें वांटप केल्या उपरांत तो उलयतालो. वट्ट 47 लावार्थ्यांक अटल आवास मंजुरी पत्राचें वांटप केलें.
गावातल्या तरणाट्या भितर जायत्यो कला लिपिल्ल्यो असतात. तांच्या कलेक वाव मेळपा खातीर सदांच वावुरतले अशें उतर भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन दिलें. पेडण्या इब्रामपूर वाठारांत माऊली क्रिएशन आनी कला आनी संस्कृतीक संचालनालय हांच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या नाट्य नृत्य गीत रामायण कार्यावळींत ते मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. ह्या वेळार पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. भाजपाक जर दक्षिण गोंयचे सीट जिखपाक जाय जाल्यार लोकांक जाय तें आनी लोकांच्या फायद्याचे प्रकल्प हाडचे पडटले अशें मत फातर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हाणें उक्तायलें. दक्षिण गोंयचे जायते लोक मडगांव बस स्टँडार आपल्यो गाडयो पार्क करून वतात. तांकां पार्किंग सुविधा दिवची अश्यो लोकांच्यो गरजो वळखून जर विकास कामां केलीं जाल्यारूच लोक भाजपाक मतां मारतले अशें विजय म्हणटा. शाळेच्या प्रगतींत पालकांची भूमिका म्हत्वाची आशिल्ल्यान गांवगिऱ्या वाठारांनी मराठी शाळा तिगोवन दवरपाचो यत्न सगळ्यांनी करचो. शिक्षणाचो दर्जो वाडत आसा. शिक्षण नासतना पर्याय ना. हाका लागून भुरग्यांनी शिक्षणाच्या प्रवाहांत कशें मुखार वचचें ताचो यत्न शिक्षकांनी करचो अशें उलोवप 70चो भाग शिक्षण अधिकारी श्रीरंग वरवीं केलें. शेनवारा वाळपयच्या वेळूस वाठारांतल्या मुळावे शाळेंत आयोजीत केल्ल्या वर्शीक इनामां वांटप आनी स्नेह संमेलन सुवाळ्यांत तो मुखेल सोयरो ह्या नात्यान उलयतालो. ह्या वेळार पालिकेची नगराध्यक्ष शेहजीन शेख आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. गोंयांत जायते फावट वेगवेगळ्या रस्त्यांचेर आनी शेतांत मगर दिश्टी पडटा. दर्या देगेवेलो वाठार आशिल्ल्यान अश्यो घडणुको खुबदां मुखार येतात. अशीच एक घडणूक शेनवारा रातीं मडगांवच्या नुस्तें मार्केटा लागसार आशिल्ल्या रस्त्याचेर घडली. रातच्या 10:30 वरांचेर एक व्हडलें मगर रस्त्या मदीं चलतना दिश्टी पडलें. सध्या ह्या घडणुकेचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जाता. कुळ्या वाठारांतल्या दुधसागर धबधब्याचेर पर्यटकांक यो वच करपाक दुधसागर न्हंयेंत रॅम्प बांदला अशी माहिती थळावो आमदार गणेश गांवकर हांणी दिली. तशेंच पर्यटकां खातीर वेगवेगळे उपक्रम राबयला अशें ताणें रॅम्पाची पळोवणी केल्या उपरांत सांगलें. देखून पर्यटकांनी लाव घेवचो अशें आवाहन ताणें ह्या वेळार केलां.
फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हांचे हस्तुकी डोंगरवाड हांगा 12 लाख रुपयांच्या नाल्याच्या कामाचो शुभारंभ केलो. ह्या वाठारांत सगळे अनुसूचित जमातीचे लोक रावतात आनी तांणी मागणी केल्ले खातीर ते उदरगतीचें काम करपाक घेतलां. कंत्राटदारांचें पोट भरपाक न्हय अशें वक्तव्य ह्या वेळार विजयान केलें. कुबार्डे हांगा 2 दिसांच्या फ्लड लायट फुटबॉल प्रिमियर लीग सर्तींत तया ब्रदर हो पंगड जैतिवंत थारलो जाल्यार राजू दादा ह्या पंगडाक दुसरें इनाम फावो जालें. शुक्रारा आनी शेनवारा राती कोपार्डे खेळामळार ही सर्त आयोजीत केल्ली. ही सर्त गांवांतल्या तरणाट्यांक उर्बा दिवपा खातीर आयोजीत केल्या अशें आयोजकांनी सांगलें. इनाम भेटोवप सुवाळ्याक उपसरपंच राधिका सावंत, पंच सयाजी सावंत, थळावे सामाजीक कार्यकर्ते गौरीश गावस आनी आदित्य सावंत, सुंदर सावंत तशेंच हेरांनी हजेरी लायिल्ली. एकूण 4 पंगडांनी ह्या सर्तींत वांटो घेतिल्लो. वीस वर्सां परस चड तेंप आडनदर आनी अवतिकाय जाल्लो मावळिंगेचो रस्तो आतां सकासक जातलो. आमदार प्रेमीण शेट हांच्या यत्नाक लागून ह्या रस्त्याचें हॉट मिक्स डांबरीकरण काम मार्गाक लागलां. शेनवारा तांणीच ह्या कामाचो शुभारंभ केलो. ह्या वेळार सरपंच प्रियंपदा गांवकर, उपसरपंच तुळशीदास चिबडे, हेर पंच वांगडी आनी मानेस्त हजर आशिल्ले. बेकायदेशीर बांदकामाक वयर वेवस्थापन करपाक आयिल्ले अपयश तशेंच पर्यटन वेवसायांतले टाउट्सच्या विशया वयल्यान आयतारा कांदोळेची ग्रामसभा बरयतापली. कांदोळेची उदरगत करतना सैमाक काबार करून ती करची न्ही. आमकां शाश्वत उदरगत जाय. ताका लागून पंचायतीन खंयच्याच प्रकल्पाक मान्यताय दितना ताचे विशीं ग्रामसभेत चर्चा करची आनी उपरांतूच अशा थारावांक मंजुरी दिवची अशी मागणी कांदोळकारांनी ह्या वेळार केल्या. ही स्मार्ट सिटी की सिवरेज सिटी हें करपाक मार्ग ना. घाणयारा उदकाची पायपलायन फुटून कितलेशेच दीस जाले कोणाकूच पडून गेले ना. रस्त्यार घाणी पडल्यात, गटारां तुंबल्यात. हो सगळो प्रकार पळोवन ही स्मार्ट सिटी न्ही जाल्यार खंयचो तरी घाणयारो वाठार कसो दिसता. रस्त्या वयल्यान यो वच करप्यांक त्रास जाताच. ते भायर रस्त्याक अशीं घरां आशिल्ल्यांक ह्या वासान सामकेंच नाकापुरो जालां. गटारांत जळारां पोसपाक लागल्या. G20च्या भलायकी कार्यपंगड गटाची बसका गोंयांत जाता. अशें अजूनय पणजेकारांचे भलायके विशीं महानगरपालिकेक कांयच पडून गेल्लें ना अशें दिसता.
म्हापसा वाठारांतल्या राम देवळान शिरून दोगां चोरांनी देवी लयराईच्या जात्रेचे उपास करपी 7 जाणांचे मोबायलां सयत हेडसेट चोरले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 7 जाणांचो मोबायल बेपत्ता जाल्ल्याची घडणूक उजवाडाक आयली. हे देवळान सुमार 40 धोंड न्हिदिल्ले आसतना ही घडणूक घडली. देवळाच्या सीसीटीव्ही फुटेजींत एक चोर काळखान देवळाच्या आवारात शिरून मोबायल चोरतना दिश्टी पडलो, जाल्यार ताचो वांगडी देवळा भायर नदर दवरतना सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जाले. हे घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत उदरगती खातीर भाजप पक्षान वचूना. जरी तो उदरगती खातीर भाजप पक्षान गेला जाल्यार ताणें उदरगत दाखोवची असो प्रश्न फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायन उक्तायला. सोनसड्यार वता फकत पळोवणी करता आनी येता, ताचेर कांय उपाय काडिना. फातोड्डा रस्त्याचेर सिग्नल घाल्ली ती लेगीत सांबाळपाक तो अपयशी थारला. भाजप पक्षाच्यो कितल्योश्योच येवजणी आसात ताचो फायदो घेवन उदरगत करूं येता, पूण दिगंबर कामत भाजप पक्षान वचून उदरगत करचे बदला फकत आश्वासनां दिता असो आरोप विजय सरदेसायन केला. आजोशी वाठारांतल्या खाजन बांदाक फाटले 10 दीस जाले खावटे पडल्यात. ताका लागून पुराय खाजन शेतांनी उदक भरून शेतां बुटल्यात. उदकाची पातळी इतली चड आसा की आतां हे बांदाचें उदक गांवांत येवन लोकांच्या घरांत वचपाची शक्यताय आसा. बांदाचे खवटे पडून 10-12 दीस जाले तरी सरकारान अजून मेरेन हाची दखल कित्याक घेवंक ना असो प्रश्न आपाचो फुडारी रामराव वाघ हांणी केला. आयतारा पणजे तळगांवच्या श्री शंकरवाडी देवस्थानाचो 23वा वर्धापन दीस व्हडा भक्तिभावान मनयलो. सकाळी विविध धर्मीक कार्यावळी जाल्यो. दनपारां देडांक महाप्रसाद जालो. वट्ट 5 दीस विविध धार्मीक कार्यावळी जातल्यो अशी म्हायती देवस्थान समितीचे सचिव उदय शिरोडकार हांणी दिली. सांकवाळे उदरगतीच्या उदकाच्या टँकरांतल्यान सिवरेजीचे उदक व्हरपी एका टँकरान थळाव्या लोकांनी आडयलो. हर घर जल म्हूण नारे लावपी ह्या सरकारान उदकाचो उणाव आशिल्ल्या लोक टँकराचेर निबून रावतात. मात टँकर माफिया कशी बुरशेपणां करतात ताचो प्रत्यय सांकवाळकारांक आयला. हाचे वेल्यान सरकार उदका पुरवण करपाक अपेसी थारलाच, मात अशा बेसिस्त टँकर माफियांचेर कारवाय करपाक लेगीत कसो अपेसी थारला हें कळटा अशें काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकरान म्हणलां.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे देशा खातीर आशावादी दृष्टिकोन बाळगून वावुरपी फुडारी आसात। ते स्वता एका वेळार मुख्यमंत्री आशिल्ले देखून तांकां राज्य पावड्या वयल्या कामांचें म्हत्व समजता अशें म्हणीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची तोखणाय केली। ती कर्नाटकांत आयोजित एका परिशदेंत उलयताली। तशेंच प्रधानमंत्र्यांच्या कामाच्या पद्दतीन सदांच बॅकअप हो आसताच देखून तांच्या ह्या समर्पणाक लागून देशाच्या नागरिकांकडेन लेगीत तांच्या लागसारचे संबंध आसात अशें सीतारामनाचें म्हणणें आसा। बेसून येवच्या पयलीं धारगळच्या शिरगाळ राष्ट्रीय देवळाचें काम करून दितलो अशें आस्वासन आपूण दिल्लें तें पुराय केलें। स्वयंपूर्ण मित्र उपक्रमा खाला 15 लाख खर्च करून ह्या देवळाचें काम हातान घेतलां अशें पेडणेचो आमदार प्रवीण आलेकरान सांगलें। शेनवारा धारगळच्या शिरगाळ वाठारांतल्या राष्ट्रीय देवळाच्या नूतनीकरणाच्या कामाचो बुनयादी फातर घाल्या उपरांत तो उलयतालो। गोयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरान स्थापन केल्या गोवा डेअरीची स्थिती बाबत जायत चल्ल्या। आता ताची स्थिती संजीवनी साखर कारखान्या बरी जातली काय अशी भिरांत दूध उत्पादकांच्या मनात पातळ्ळ्या। संचालकांनी बरें काम केलें जाल्यार आयज गोवा डेअरीची अशी स्थिती जावची नासली। वेगवेगळ्या कारणांक लागून गोवा डेअरी येवपी येणावळ बंद जाली। संचालकांनी परतून गोवा डेअरीन घोटाळो केलो जाल्यार संजीवनी साखर कारखान्यावरी गोवा डेअरीची स्थिती जातली अशी भिरांत गोवा डेअरीचो अध्यक्ष राजेश फळदेसायन उक्तायल्या। एसटीपी प्रकल्पाक लागून म्हापशेच्या कामर खाजन झरीचें उदक सुकिल्ल्यान थळाव्यां भंय पातळ्ळा। एसटीपी प्रकल्पांच्या टांकयांक गळटी लागिल्ल्यान झर आनी बांयो लेगीत सुकपाक लागल्यात अशें थळावो नागरीक एरोन गोम्स सांगता। नळाक लेगीत उदक येना देखून म्हापशेचो एसटीपी प्लांट बंद करचो अशी मागणी लोकांनी केल्या।